थळावे जाळवणदार लोकप्रतिनिधी आणि लोकांक विश्वासात घेवन वास्को ते लोंढा रेल्वे डबल ट्रॅक घालपाचो प्रकल्प चालीक लागतलो. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून ही गजाल स्पश्ट केली. गोंयांत 4 वेगवेगळ्या रेल्वे प्रकल्पाचें उक्तावण सुरेश प्रभून शेनवारा वास्को केलें. त्या वेळार ताणें पत्रकारांक ही जाप दिली. गोंयच्या पर्यटनाक चालना मेळची म्हणून दिल्ली मुंबय गोवा ट्रेन सुरू करपाची गजाल तो उलयला. We are having discussion with the government of Goa. We have to take on board the comments and we have made a presentation to the people. MLAs, MPs, local representatives comments will be taken on board, then we will decide. गोंयान फॉरेन टुरिस्ट खूब येतात, मात अंदू वर्सा आंकडो देंवलो. टुरिजमाक चालना दिवंक दिल्ली मुंबय गोवा रेल्वे सुरू करूं येता म्हणूनय सुरेश प्रभू उलयलो. That we can start a special holiday train coming from Delhi via Mumbai to Goa, so that more and more tourists can come to Goa. See, this year Goa is suffering because some foreign tourists are not coming. So the idea is how do we get more tourists come to India and to Goa, and more tourists can come unless there is a means of coming here. Either he can come by bus, he can come by train, or he can come by his own car, or he can come by flight. Flights are very expensive, so we are trying to provide this facility. वास्को ते लोंढा डबल ट्रॅकाच्या प्रकल्पाआड सध्या दक्षिणेतले कांय आमदार आवाज काडपाक लागल्यात. साश्टी मुरगांव लोकांची घरां वतली म्हूण बोवाळ चल्ला. प्रश्नाचेर रेल्वे मंत्र्याक मेळून हो विशय काडटली म्हूण पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढाना उलयली. And they will be now waiting for people's opinion, people's views, and they will take people's views into consideration. For me, I have fixed an appointment with the Honorable Union Minister for Railway, where I will place all our grievances before the Honorable Minister for Railways. सुरेश प्रभून रेल्वेच्या 4 प्रकल्पांचे वास्को उक्तावण केले. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. कस्टम्साच्या अधिकाऱ्यांनी शेनवारा सकाळी दाबोळी विमानतळार 3 किल भांगर धरले. हे फावट बिस्किटी न्हय, ट्रान्सफॉर्मराची भांगराची तार धरली. धरल्या त्या भांगराचे मोल सुमार 80 लाख. कस्टम्साच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या म्हयन्यात 4थे फावट भांगर धरला. म्हयन्याभरात जप्त केल्ले 30 किलोचे भांगराचे मोल सुमार 10 कोटी जालां. सोल्डरिंग मशिनाच्या ट्रान्सफॉर्मरात लिपोवन भांगराची 3 किल तार चोरी हाडिल्ली. मुंबईच्या ओमर अब्दुल रजाक खानाकडल्यान कस्टम्सान 2 किल 990 ग्राम भांगर धरले. एअर अरेबिया फ्लायटींतल्यान तो शारजांतल्यान आयिल्लो. दुबयच्या मुस्तान शेखान भांगर दिल्ले म्हूण ताणें कस्टम्स अधिकाऱ्यांक सांगलां. सोल्डरिंग मशिनाच्या ट्रान्सफॉर्मान भांगराची तार घालून भांगर स्मगल केल्ले. While checking the baggage, they found there is a soldering machine. It was unusually heavier than the normal weight. So on suspicion, the officers opened, and when they checked, they found that coil was wound with copper, but inside the coil, it was gold in coil form has been concealed. कस्टम्साच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या म्हयन्यात 4थे फावट भांगर धरला. म्हयन्याभरान जप्त केल्ले 30 किल भांगराचे मोल सुमार 10 कोटी जाता. चडशे पॅसेंजर धरल्यात ते दोहा, दुबय सावन कतार एअरवेजान आयिल्ले आनी स्मगलिंगाची लिंक कर्नाटकान भटकळा कडेन. भांगराच्या स्मगलिंगाक चोर नव्यो तराय वापरीत आसात. हे फावट सोल्डरिंग मशिनाच्या ट्रान्सफॉर्माच्या वायंडिंगान भांगराची तार लिपोवन हाडली. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. लायटीच्या भरमसाट बिला उपरांत आतां उदकाची बिलां कित्याक येवंक लागल्यात. पयलीं म्हळ्यार चुकीची बिलां, ती बी 1000 लाखांनी. 15 दिसां भितर भरली ना जाल्यार लोकांक कोर्टात व्हरपाची वेल्यान शिटकावणी. कांय लोकांनी 4-5 वर्सां पयलीं नळाची कनेक्शनां काडून उडयलीं. तांकांय बिलां धाडून कोर्टात व्हरपाच्यो नोटीशी आयल्यात. उदका खात्याच्या तुघलकी कारभाराचेर पळयात खासा रिपोर्ट. लायट आनी आतां PWDचे उदका खात्यान चल्ला ते सोंसपाचे न्ही. आज मेरेन लोकांक लायटीची हजारांनी बिलां येतालीं. खात्यान ती फाटीं घेवंक सुरू केली. आतां हो उद्देग PWDन सुरू केला. म्हापशा PWDच्या उदका खात्यान साळगांवच्या लोकांक उदकाची भरमसाट बिलां धाडल्यात. भरली ना जाल्यार कायदेशीर कारवायेची नोटीस. लोकांचेर आकांत आयला. 4 वर्सां फाटीं बिल भरून कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्ल्या जनार्दन नायकाक पिरायेच्या 80व्या वर्सा PWDन 2.5 लाखांचो शॉक दिला. 2 लाख पैसे 42,000 उदकाचे बील. कितल्या वर्सांनी येयला रे? आतां म्हाका 6 वर्सां. लास्ट बिल तुम्ही 2011 भरलेले. 2011 भरले. लास्ट आनी ते मार्केट मोडटा आसतना त्या म्हाका मिटर काड म्हणलो. मिटर काड म्हणलो तो बील भर म्हणलो. तो बील भरपाक थंय गेलो आनी थंय बील भरलें सगळें. आनी मागीर ताका हाडून दाखयलें कोणाक आमच्या इंजिनियराक. तेन्ना मागीर ते फाटल्यान मिटर काडलें. हें म्हाका लास्ट बील पाहिजे बदलेलें.
साळगावची आनीक एक केस. राजाराम काशीकार बिल भरपाक वतालो तेन्ना बिलां घेतली ना. PWD सांगताली ताची फायन ना म्हूण. मागीर खंय ताचें कनेक्शनूच काडलें. कनेक्शनाक सील मारिल्लें. तरीकूय 4 वर्सां उपरांत 27,000चे वन टायम सेटलमेंटाचें बिल. 20,000 बिल येयलें जाल्यार हांव बिल भरपाक मातशें कितें मिनिमम आहा जाल्यार घेवं येता न्हू. 27,000 आनी म्हाका एकूय बिल आज पर्यंत केन्ना येवंक ना. केन्ना बिल येयलें जाल्यार म्हाका तरी कळटलें बाबा म्हाजें बिल इतकें वाडटा वगैरे कितें. हांवें फ्लॅट विकलो 2007. सरकार पातेशीर जायत सावन येणावळ उखलूंक कितें करपाक लागला. पयलीं लायटीचे बिलांचे कोफुसांव, ते निस्तारचे पयलींच एंट्री फीचे कोफुसांव, आनी आतां उदकाची हजार आनी लाखांची बिलां. खात्याक विचारतलो कोण ना, लोकांक वाली ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कर्नाटकाच्या एका गाडयेन राती पणजेच्या ट्रॅफिक पुलिसांक ठोकले. दोगा पुलिसांक बरोच मार लागला. गजाल पणजे फेरी धक्क्या लागसार राती सुमार 8:30 घडली. SSI ऋतुजा बांदोडकार आनी पुलीस कॉन्स्टेबल विक्रम पेडणेकाराक मार लागला. गाडी चलोवपी खंय पणजे लागसारच्याच एका मोठ्या खासगी हॉस्पिटलाचो दोतोर. पुलिसांनी गाडीच्या ड्रायव्हरा आड FIR घाला. एक ASI लेडी ASI ऋतुजा बांदोडकार आनी PC विक्रम पेडणेकर हे दोगी जाण चॅकिंग करताले, मोटर व्हेकल चॅकिंग, स्पेशली ड्रंक ड्रायव्हिंगाक. हितून चॅकिंग करता आसतना वाटेक आमकां 2 STC जंक्शनाचेर वाटेर ताका दोग जाणां हाडून ताका गाडी मारली एका. म्हणजे एक एक्सिडेंट जालो. आनी ती व्हेकल मारुती वॅगनार कर्नाटकाची, बेंगलोरचो ड्रायव्हर तो, फाटल्यान ताका मारली आनी ताका ते उसळून पडले आमचे ASI लेडी ASI आनी तो रायडर दोगी जाण पडले. ताका मार लागले. अरावंड 8:30 एक्सिडेंट जालो. एक ऑफेन्स रजिस्टर केला अगेन्स्ट द ड्रायव्हर ऑफ दॅट सेड मारुती वॅगनार, बेंगलोरचो ड्रायव्हर. तेजो नांव मिस्टर प्रवीणा अथरी, हो बेंगलोर रावपी. आनी ऑफेन्स रजिस्टर केला 279-337 पणजी पुलीस स्टेशन. घेऊया एक विराम.